माय मोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सूर्यपुळाचे हेडलायन्स. मोपा विमानतळा खातीर सरकारान विकत्यो घेतिल्ल्यो जमनी शेतकारांक अजून मेळोंक ना न्याय. वेगवेगळ्या नावांचेर पैसे ट्रान्स्फर जाल्ल्यान वाडला हुस्को. ढवळी महामार्गाक कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड सांपडला वादात. लोकांच्या जीवाक जाला धोको निर्माण. ग्रामसभेत विषय काडून लेगीत स्क्रॅप यार्डाचे प्रश्न कित्याक लागना तडीक. तिडकिल्ले थळावे मागतात जाप. कंत्राटदारांची घाळपणां येत आसात उक्ताडार. कुंकळीच्या हॉलाचेर जाला तांचो वार. दुरुस्ती आनी नवनिर्माणा खातीर केल्यो पळोवणी, पूण पडटले प्रश्न जाग्यार काय पैशांचो जातलो परतून इबाड. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगावच्या रवींद्र भवनाची बिकट परिस्थिती आता नवी दाद उरली ना. कंत्राटदाराच्या कामांचेर बरेच प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात. मजगती कुंकळीच्या हॉलाची लेगीत तीच परिस्थिती जाल्या. देखून दुरुस्ती आणि नवनिर्माणा खातीर पळोवणी जाला. कामां पुराय करपाक 6 म्हयने लागतले असो अदमास आसा. पूण कामां आता तरी सुरळीत जातली वय काय पैशांचो असोच इबाड जातलो येता तो वेळच सांगतलो. आज आम्ही आसात ते कुंकळीच्या नगरपालिकेचे सभागृह. हे सभागृह जे आसा हो पयलींचो कुंकळेचो आमदार आनी युडी मिनिस्टर जोके आलेमावन हे हॉल बांदले. हे 800 लोकांचे बसपाचे हॉल आनी हांगा जायतीशे तियात्र जाताले, बाकीचे एक्टिविटी जाताले, लग्न जाताली, काजर जाताली, जायतीचे आनी बर्थडे पार्टी हे सगळे जाताले. पण ह्या हॉलाचे मेंटेनन्स नासले कारणान आज हे हॉल जे आसा हे सामकें बिकट परिस्थिती पावले कडेन आसा. तुम्ही इमेजीन करात 800 लोकांचे हे एक थिएटर म्हणजे ते भशेन जाता. एक येद व्हडली हॉल पूण आज ह्या 800 रुपयांक सुद्दां वालोर हांगा दवरले कडेन ना. हांगा आज राती जो रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन आसा तलक हो आपल्याला काही जे रेनोवेशन करपा खातीर जे कोण तरी इंजिनियर मागले तांकां घेवन येवन हांगा तेणें आज राती विजीट दिले कडेन आसा. तेणी ह्या थिएटराची पळयले कडेन आसा हें हॉल कशें करपाक जाय तें. आनी तेज नंतर ते बरी हॉल आनी थिएटरशें करून लोकांक दितले. कित्याक हांगा हॉलां कुंकळ्यांक कमी आसात तर ह्या हॉलाचो फायदो सगळ्या लोकांक जातलो. आनी हें मिडल आसले कारणान हेजेर बरी हें हॉल जावपाक जाय. म्हणूनच हेजो जो प्रोसेस आसा हो आतांचो MLA जो आसा आनीक ऑपोजिशन लीडर युरी आलेमान सध्या केले कडेन आसा. ऍक्च्युअली थिएटर मधली सगळ्यात महत्वाची आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट सीट जी असते ती मध्ये असते. आणि नेमकं करताना हा खूप कॉमन शूट करतात सगळेजण की ज्याच्यामधनं मध्ये गँगवे ठेवतात. त्यामुळे जी प्राईम सीट्स आहेत तिथे गँगवे येतो नेमका आणि दोन्ही सीट्स म्हणजे जे नॉन प्राईम सीट्स तिथे बाजूला जातात. तर तो गँगवे शिफ्ट करायला लागेल साईडला किंवा मध्ये अजून करायला लागेल. काहीतरी त्याच्यामध्ये वेगळं करायला लागेल आणि त्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने त्या ड्रॉइंग पहिल्यांदा त्या बघितलं पाहिजे कागदावरती काढून टाकायला लागेल. साईडच्या विंडोजचं काय करता येईल कारण त्याच्यावरती परत साऊंडसाठी काचेवरती लाईट साऊंड रिफ्लेक्ट होणार त्या काचेवरती. त्यामुळे इको कदाचित येऊ शकेल. त्याला काहीतरी एक परमनंट सोल्युशन करायला लागेल. आम्ही आता यात मेंटेनन्स नासतना तुम्ही पळयला हॉल कशें जालें. सो आतां हाचो आतां प्लॅन हांव व्हरून दितलो. आतां आमच्या चेअरपर्सन लेटर कडे मागयला प्लॅन. सो तो प्लॅन येयलो म्हणटकीर हांव ताका व्हरून दितलो. सो तो मागीर कुरियर करून धाडटलो म्हणून सांगला अशें राजान सांगला. सो कितें जालां आतां आमी चेंजीस म्हणटा आमी सीट आमचे अरेंजमेंट आहा तो मातशें चेंज करूया म्हणटा कित्याक ते म्हणटा ते मातशें गॅप चड आहा. सो तो मातशें अशें करून ते एडजस्टमेंट करून ते सीट अरेंजमेंट रिअरेंज करतले. प्लस सिलींग आमचें चेंज जातलो आनी फाटली स्टेज आहा ती म्हणटा ते फाटली स्टेजी हायट आहा ती मातशें इन्क्रीज करूया म्हणटा ते. सो कित्याक इन्क्रीज करपाक पडटा कित्याक ती हायट मातशें चड लो आहा आनी स्टेजी हायटूय लो आहा. सो लोकां फाटल्यान दिसपाकूय मातशें त्रास जाता. बसतेंक दिश्ट पडना. सो आतां आमच्या आमदारान चड इंट्रस्ट केला हॉल सारकें बरें उडया म्हणून. कित्याक आतां आमी AC बी घालून तें सारकें बरें सारकें सावंड प्रूफ केलो आहा तें. पूण परतून आमी तें आख्खो रेनोवेट करून आख्खें लोकांक सारकें लायक जाता पळय आमी हॉल आमचे आमदार करपाक सोदता. आतां आनी हाफवे करनाकात बरे भशेन करा. भितर तुमचे कडेन म्युन्सिपाल्टी तर्फे करा गव्हर्मेंटा तर्फे करा स्पेशल फंड घे कशें तें तुमी पळयात तुमची वाट तुमी पळया कशी करपाक. पूण हॉल बरें जाता हें केलें जाता.
800 लोकां म्हणल्यार आवडटलो मागीर 300-400 लोकां हॉल आसतलो पयलीं 800 लोकांचे आहा 860 ते एक्चुअली. गुड बाकी बरो आसा मात्र करचो पडटलें काम सारकें. म्हणजे आमदार फोन केलो कित्याक ताका टिचर्स आसलो पडटा हॉलाचो आपल्या पायन बांदलो ते सगळे मुदाय न्हू पायन बांदलो ते सारको न्हू तो म्हाका आतां तोच म्हणूंक लागलो आपल्या गेले आनी वास म्हणूंक लागलो थिंग वच हॉला कडेन ओपन कर म्हणूंक लागलो अशें ताका ओपन वचना पळय थिंग वचून चोवपाचें तांकां मातशें लेट जालो काडप आनी तें आमकां सांगलां 6 म्हयने लागतले म्हणटा आख्खे वयर रूफ बी सगलो सध्या वयर रूफ बी गेलो आसा न्हू ते मातशें पयलीं हें कोरलां पासपोर्ट म्हणटा कारण तें कळना तें उदक आहा तो ना मागीर आनी कितें चेंजीस करपाक सांगल्या तेणी तेंचेर मातशें स्टेज आहा ती खोदेल तशीं दवरपाची ते एसी घालपाची आनी सगळ्यांक गेले आमगे ते आख्खें फूल गेले ते आनी वयर POP बी गेला न्हू हय ती सगळी POP बी घालपाची म्हणजे 6 म्हयन्या आनी तेमी सांगलां सारकें थिएटर पडना थिएटर आसता आमगेले गोवन निकेतन हॉल बेश्टे आहलो म्हणटा पयलीं तेच्या बेस्ट क्वॉलिटी तो म्हणटा 6 म्हयने तरी लागतले 6 म्हयने लागतले मातशे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. ढवळी महामार्गा कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड बरेच वादात सापडला. हे स्क्रॅप यार्ड सध्या वाठारात टिकिंग टायम बॉम्ब जावन रावला. पण संबंधित खाती सारकी कारवाई करनाशिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. इतल्यो भयानक घडणुको घडोवन ग्रामसभेत परत विषय हाडून लेगीत ह्या स्क्रॅप यार्डाचे प्रश्न तडीक कित्याक लागना, हाचेर कोणाचो आशीर्वाद आसा अशे आता प्रश्न तिडकिल्ले थळावे विचारपाक लागल्यात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. ढवळी बायपासाचे जे आतां स्क्रॅप यार्ड ते टायम बॉम्ब जावन आसा. टायम बॉम्ब म्हळ्यार केन्नाय हांगा उज जावपाक शकता, केन्नाय कितें जावपाक शकता अशें. आनी हांगा पयलीं जाल्लें आसा. हांगा जावन 2-3 दीस बंद, हायवे बंद उरलो, लोकांक त्रास जाल्ले, भरपूर लोकांक खूब डॅमेज जाल्ली. पूण तरी आसतना हांगा आतां परत तकली लागल्या. जे स्क्रॅप यार्ड आहा ते परत तकली वयर काडपाक लागल्यात आनी केन्ना हो टायम बॉम्ब फुटत हें सांगूंक जायना. पंचायत म्हणटा आमी नोटीस दिल्याक सगळें दिल्लें आहा म्हणटा, तरी आसतना कांयच जायना. आतां केन्ना गव्हर्मेंट हो केन्ना जागो जातलो आनी हांकां जे हो जो वेस्ट आहा तो इंडस्ट्रियल वेस्ट सगळो आसा तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हांगा उडयतात आनी ह्या वेस्टाक लागून लोकांकूय त्रास जाता. ताका लागून लोक मागता की हे जे स्क्रॅप यार्ड हांगसरले बेगीन काडून उडोवचे आनी लोकांकूय सुशेग ना. हो टायम बॉम्ब केन्ना फुटत हो सांगना. लागीं पेट्रोल पंप आसा, पेट्रोल पंपाक जर उज लागत तर कितें जाता तें सांगूंक जायना. आमी आतां तुमी पळोवपाक शकता की आमी ढवळे बायपासार आसा आनी स्क्रॅप यार्डाचो मुद्दो प्रत्येक ग्रामसभेक येता आनी प्रत्येक जे ग्रामस्थ जे स्थानिक येता आनी ग्रामसभेक आपलो विचार मांडटा आनी हो विशय जो आसता तो प्रत्येक ग्रामसभेक येता स्क्रॅप यार्डाचो. आनी आमकां जे उत्तर मेळटा की आमी तेजेर आतां इन्स्पेक्शन करतले, पूण इन्स्पेक्शन करून मागीर ते कितें करता तेजेर अजून पर्यंत सुटावो जाल्लो ना. पूण जे स्क्रॅप यार्डवाले आसा ते स्क्रॅप यार्ड तेंचे चालूच आसा. ते कोणाच्या आशिर्वादान चलता तें आमकां खबर ना. ते आतां फायंड आवट करचें पडटलें की कोणाच्या आशिर्वादान चलता. आनी हे स्क्रॅप यार्ड तेंचे फाटल्या वर्सा हांगा उजो लागलेलो आनी मोठी जिवीत हानी जावपाची ट्राय येयली कित्याक हांगा सरावंडींग भरपूर घरां आसा. आनी पूण थोडे दीस पयले की तो स्क्रॅप यार्ड बंद जाला आनी आतां तो परत चालू जाला. हेजेर आतां एक्शन कोण घेतलो? पंचायतीन खरें म्हटल्यार स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. सगळ्या पंचायती मेळून थंय वचपाक जाय. ग्रामस्थांचो जाय जाल्यार ग्रामस्थांचो सपोर्ट तेंच्यांनी घेवपाक जाय. समज तांकां कोणी अशी दादागिरी करता थंय आनी पंचायत जे थोडे स्थानीक पंच आसा जावं आनी कोण आसा बाकीचे पंच मेंबर तेंचो समज कोणाचो हे हितून हात ना जाल्यार तेंच्यांनी वचून ते फ्रीली म्हाका दिसता एक्शन घेवपाक जाय. इवन हायकोर्टाचे ऑर्डरी आसा म्हणजे खंयच्याय जे चलयता लायट कनेक्शन तांकां उदक कोण दिता? स्क्रॅप यार्ड आसा भितर तेंची घरां आसा थंय रुमांनी रावता. तांकां वोटींग आसा काय ना हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक मागीर बोगस वोटिंगाचो प्रश्न येता. फाटल्या फावटी बोगस वोटिंगाचो प्रश्न येयल्लो. सो हेजेर विचार जावपाक जाय. हेजेर कोणे तरी इन्क्वायरी करपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक जाय तेंचेर. आयज तुमकां खबर आसा जायते फावट पंचायतीन डिसिजन घेवन कोर्टांच्यान सुद्दां तेजे नंतर हे स्क्रॅप यार्ड सुद्दां हांगसर काडून उडयले. तरी आसतना हे जे स्क्रॅप यार्ड आसा हे सुप्रीम कोर्टाकूय बी ना
आनी हायकोर्टाकूय बी ना आनी मामलेदारूक बी ना आनी हे कलेक्टराकूय बी ना आनी पुलिशेकूय बी ना. हे भितले तरी कोणाक हे कोणा शिरोधान अशें यार्ड घालून बसता स्क्रॅप यार्ड. अशे तरेन इंडस्ट्री एरियाचो जो स्क्रॅप वेस्ट आसा वो अशे तरेन हे धवळे गांवांत लोकवस्तीन हे हाडून हांगा सगळी घाण करून उडयता. हांव मागता आमच्या कलेक्टरान तरी हांकां जे परत तेंच्यांनी स्क्रॅप यार्ड केले जाता तितले बेगीन हे सगळे स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश करचे आनी खंय तरी हे इंडस्ट्री एरियात हे व्हरचे. आय डोंट नो पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें आनी ते म्हणटा आमी रिपोर्ट रेडी केला आनी आमी तो हायकोर्टात धाडून दितल्यात असं प्रत्येक. आय इवन अटेंड वेंट अँड टोल्ड PWD डिपार्टमेंट बाबा रोड सायडीच्यान बाबा इलिगल स्ट्रक्चर जाल्लीं आसा थंय इंडस्ट्री चलतात बाबा थंय वर्कशॉप चलतात तुमकां तें लागना काय कितें. ते म्हणटात तो पयलीं पंचायतीक कितें करून दी मागीर आमी वचून ते पळयतले म्हणपाले. अशी जर प्रत्येक डिपार्टमेंट जस्ट फास्ट बॉर गेम चलता कोणाकूच आपले बाबा पावर आसा एक्झिक्यूट करपाची गरज ना अशी दिसता. ते फक्त आपणाल्या ऑफिसान बसून खुर्ची तापोवपाच्यो आनी असो कितें बोवाळ जालें तर मातशें कितें केल्ल्या भशेन दाखोवपाचें असो एकच खेळ चल्ला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मोपा व्हडा दबाज्यान विमानतळ आयलो खरो पूण ह्या विमानतळा खातीर ज्यो जमनी सरकारान विकत्यो घेतिल्ल्यो त्या जमनीचे अजून मेरेन शेतकारांक न्याय मेळूंक ना. तशेंच वेगवेगळ्या नावांचेर पयशे लेगीत ट्रान्स्फर जाल्ल्यान तुळसकर फॅमिलीक फटयले हय हो प्रस्न निर्माण जाला. हे पयशे खंयच्या तुळसकराच्या बॉल्सात गेले हे एक आता मोठे कुवाडे जावन रावला. मोपा विमानतळा खातीर लोकांच्यो जमनी गेल्योच पूण त्या जमनींचेर आशिल्ली पिकावळ तशेंच जमनींची सारकी दर मेळूंक नाशिल्ल्यान शेतकारांनी नाराजगी उक्तायला. ह्याच घडणुकेची एक देख आमकां आतां तुळसकर फॅमिलीची पळोवपाक मेळटा. तांच्याच जमनीचें मोल तांकां सारकें मेळूंक नाशिल्ल्यान आतां तांकां सरकारा कडेन न्यायाची भीक मागपाची पाळी आयला. आमी विमानतळाक जागो दिल्लो थंय हॉटेलां कशी. सरकारान तशेंच थळाव्या आमदारान हाचेर खोलायन चवकशी करची आनी न्याय दिवचो जमनीच्या बळीराजांचे गाराणें. आता ही एक घडणूक आनी कितल्यो असल्यो घडणुको आसत काय. ही मोपा फायल सरकारान उक्ती करून हाचेर खोलायन चवकशी करपाची काळाची गरज आसा. तरीपूण तुम्ही हिशोब करात किंवा पर स्क्वेअर मीटर सपटीन कितले जावपाक जाय ती अशी तुटपुंजी दिवन हांच्या लोकांक तोंडाक पानां पुसप लोकांक ह्या शेतकऱ्यांक देशो धडिलो हे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे आता एक मुळावे लोकांक फटोवपाचें एक मोठें हें जालां कळ्ळें तुका. एक तांचे अशेंच लोकांक फटोवपाचें आनी लोकांची जमनी घेवपाची बी तत्वाचेर. सो हें जें पळय चल्लां तें बंद करपाक जाय आनी प्रमोद सावंतान जो पळय कायदो पयलीं हाडलेलो काँग्रेसीन चौपटीन मार्केट रेट तो दिवचो. तुम्ही आम्ही दिलो एअरपोर्टाक जागो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाक जागो दिलो. आयज आम्ही हॉटेलाक जागो दिवंक ना. आमकां प्रमोद सावंतान हेजेर सांगपाक जाय तुम्ही हॉटेलाक जागो दिलो कसो. हॉटेलाक गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान बांदूंक जाय. आमचें म्हणणें काय ना गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान बांदूंक जाय. जेमर कंपनी आपल्याक जाय तसो जागो किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जाय तसो हॉटेला वाल्याक तुम्ही जागो कसो दिता हे आमकां हेजें स्पश्टीकरण जाय. आमी कित्याक लागून हाडलें ते आई हांगा हाडपाचें कारण कितें. ही आमची आई आतां ही प्रमोद सावंताची आई आसूं शकता न्ही. तेका आमकां तिका दुख्ख जाल्यार आमी ती कागद हांगाच बसलेले आसा. ती खंयसून येयल्या तुळसकर तिका चलपाक जायना. असले मनशाक जर तुम्ही सद्याक जात तर हांव स्थानीक MLA जो आसा हांगालो तेका रिक्वेस्ट करता तूं मातशें लक्ष हितून घालपाचें आनी तांकां तेंचेर जे तांकां कितें अन्याय जाल्लो आसा तेचो अन्याय पयस करपाचो. हांगा डेप्युटी कलेक्टर आडावन दवरला तुमी एक फावटी बायकांनी हेंकां गटारान उडयल्ली आणि आमची जागा म्हणून आम्ही खूप हे केले म्हटल्यार आमकां ते गव्हर्नमेंटान हे केले आमकां ती मशिनां बी हाडली मागीर आमी कितें करतली. पुलीस लेडीज पुलीस हाडले आणि आमकां मागीर हें जायना. माझी स्वतःची 5-6 ठिकाणी जागा गेली. एका ठिकाणी 33,000 गेली एअरपोर्टात 30 आणि रोडात 3,000. पण ती टेनंट आणि देवस्थान ओनर तिथे पण आम्हाला केसमध्ये अजून भांडावं लागतंय की NOC पाहिजे म्हणून. जमीन ज्या पैसे मेळोवंक जाय आसले आयज ते म्हणटात कितें 4,100 स्क्वेअर मिटराचो व्हॅल्यू जो हांकां मेळोवंक जाय 53 लाख रुपया फकत पयशे घालता. आनी हांव चंद्रकांत शेटकर जो बाब जो आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा काम करता तेका आमी गव्हर्नमेंटाक इतून सांगता तेणी हे लँड एक्विजिशन ऑफिसर आसता तेणी असो कसो वागलो. आमकां खंय तरी डावट मारता की हेतून कितें तरी व्हडलो गडबड घोटाळो आसा. आनी स्थानीक हांगालो MLA जो आसा तेका रिक्वेस्ट करता तुजे मतदारसंघातले लोक हे तूं तांकां आयज तांकां व्हरपाचें आनी हेंचो जो अधिकार जो आसा जमनीचो मोबदलो जो खंय बदल्यात खंय पावलो जाय हेंचो मोबदलो हांकां मेळपाक जाय.
पणजी आरटीनो ऑफिस साथ गेल्लो थिंगा जे उलयले तर त्यांनी सांगितलं की पेमेंट झालो तर हांव RTI मागितलो RTI टाकलं ते सगळे ओपन झाले आणि त्याच्यात आमकां समजलं की पुरो पेमेंट झालेला आणि 268 स्क्वेअर मीटर रवल्या जागा तर त्याच्यात आमकां पेमेंट जो झालो तो असो फ्रॉड झालेलो हा तो असो रिपोर्ट हा त्याच्यात जे ऑफिसर हा चंद्रकांत शेटकर आणि कोलवाय डिपार्टमेंटचो हे हा रिपोर्ट की हा पेमेंट देऊ नये म्हणून तरी पण त्यांनी पेमेंट त्यांना दिला आणि प्लस जे ॲप्लिकेशन होते म्हणजे ज्यांनी ॲप्लिकेशन केलेले त्यामध्ये पण सायनिंग मिस्टेक हा म्हणजे एक इंग्लिश एक मराठी आणि तसेच अजून बरेच काय काय हा त्याच्यात असे प्रॉब्लेम म्हणजे पेमेंट तुका पावोंक ना अजून ना पेमेंट आमकां पावोंक ना आमचो तुजो पेमेंट आनी कोणाक दिला अशें तुजें म्हणणें हा सायनी मारले ते बोगस मारले हो बोगस हा आणि तुमची जमीन वडिलो पार्जीच काय तुमच्या नावार आसली काय माझ्या नावावर नाही माझ्या आजोबाच्या ग्रँडफादरच्या नावावर पण ती कोणाक दिली त्यांच्या मुलग्याक दिली अन्य का तुम आणि कोणाक दिली दुसऱ्याक दिली आयज आमच्या वांगडा तुळसकर फॅमिली सगळी बसलेली हा आणि संजय बर्डेन सांगल्याप्रमाणे दिपेशान सांगल्याप्रमाणे आयज त्यांच्या वांगडा सरकारान अन्याय केला त्यांना जे त्यांचे जमिनीचे पैसे मेळपाक जाय ते पैसे त्यांना मेळोंक ना आणि ते आनी कोणाच्या दुसऱ्याच्या अकाउंटान गेले असे त्यांचे म्हणणे आसा आता दुसऱ्याच्या अकाउंटान कशें केले हेची चौकशी सरकारान करूंक जाय आसली आणि ही चूक कशी जाल्यार सरकारान जे गव्हर्नमेंट लँड एक्विजिशन करपाक ऑफिसर्स बदलले त्यांची चूक ही आणि तेंच्यांनी जर चूक केले जाल्यार तेंचे कंप्लेंट जावन की तेंच्यांनी मिस्टेक केला जाल्यार तेंचेर एक्शन जावपाक जाय आता एक हितून क्लियर कट एक फ्रॉडाचो हे आसा की एक बायल हांगा 2 सायनी मारता एक इंग्लिशीन मारता आणि एक मराठीन मारता सो हांगासर पुलीस कंप्लेंट जावन इन्क्वायरी जावपाक जाय की बाबा हो डॉक्युमेंट फ्रॉड कसो जालो काय म्हणून आता सरकार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक लोकांचे जमिनी एक्वायर करता आणि एक्वायर कशें करता घाई गडबडीन करता आता तुळसकर वाडीचे प्रोटेस्ट जाल्ले ते आम्ही पळयलेले आणि त्या प्रोटेस्टान दादागिरी करून लोकांचे लँड एक्विजिशन केला लोकांक मार सुद्धा पडलो सो आयज सरकार दादागिरी करून हे प्रोजेक्ट कोणा खातीर हाडटा आता मोपा एअरपोर्ट जो हाडलो तो कोणाक फायदो जालो हे पेडणेकारांक फायदो जालो आयसी हांगा बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेता एअरपोर्टान 2-3 वर्सां जाली आता सो आयज त्यांची परिस्थिती आयज जी त्यांची जमीन आसलेली जो उदरनिर्वाह आसलो काजी आसलेले बाकीची झाडां आसली ती त्यांची सगळ्यांची कत्तल करून आयज तेंच्यांनी अशे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक बसयले आयज ही जाणटी बायल कितें हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता तू जो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून न्हू आयज जाणटे प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा सांगपाक तेंच्या वांगडा अन्याय जाला म्हणून माझी जमीन खाल्ली म्हणून आता कोणी खाल्ली न्हू तेंचेर इन्क्वायरी करा मरे त्यांचे पैसे कोणाच्या अकाउंटात गेले ते चौकशी करा मरे आयज तेंका इच अँड एव्हरी डे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी रावंड मारचे पडटा आणि हांगासर गव्हर्नमेंट ऑफिसरांचे चूक आसल्या कारणान तेंका कोण कोऑपरेट करिना आता हे तुळसकर फॅमिलीन कोण कोऑपरेट करतलो ते आमकां प्रमोद सावंतान सांगपाचे आणि विश्वजीत राणेक सांगपाचे की ही डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटल बाबा तुमचे कडेन आसा गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर समृता खणगांवकर आणि अरुण नाईक राज्यातल्या रस्त्यांच्या भयानक परिस्थितीविषयी सगळ्यांकच खबर आसा रस्ते जाग्यार घालात म्हण गर्जना घालून जाल्यो पण व्हड सुदारणा जाल्ले खंयच दिश्टी पडना कांय सुवातांनी रस्त्याचे पॅच वर्क चालू आसा देखीक बेतोडचो रस्तो हे काम लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाक पुरतीच आसा काय कितें हे पॅच वर्क कितलो ते पुरतले हे मात वेळच सांगतलो पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट तुम्ही पळयतात फाटल्यान की बेतोडा रोड जो आसा सद्याक आतां पॅच वर्क करपाक स्टार्ट केल्लें आसा फोंड व्हडले पडलेले आणि ते आतां सद्याक पुरोवपाचें काम चलता पूण अर्द पुरयल्ले आसा अर्द पुरोनाक तरी आसतना ते काम करतात कशें केन्ना जातलें काम आनी कशें काम जातलें तें खबर आनी हे पॅच मारल्यार ते कितले सुटतले हेंय खबर ना आतां पळोवया कशें जाता तें पूण हे पॅच जे आसा सद्याक पॅच वर्क चालू आसा आनी हे केन्ना कंप्लीट जातले ओ केन्ना लोकांक सुसेग मेळटलो खबर ना
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली 44th गोल्ड अँड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफीत गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब जैतिवंत जालो. 3-0 अशा गोल फरकांनी तांणी कुडतरी जिमखानाक हारायलो. गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान कुडतरी जिमखानाचेर जैत जोडले. आपली बरी कामगिरी दाखयत 3-0 अशा गोल फरकान गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान जैतिवंत जालो. ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंट 2025 नावेली स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडलो. पळयात काय रोमांचक डावपेच. तुझे फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा? तुझे मॅसेज कितें भुरग्यांक दुसऱ्या जे फुटबॉल खेळटा तांकां? सदां प्रॅक्टीस करपाची, फुटबॉल खेळपाक, हार्डवर्क करपाचो. कित्याक गोंयचो फुटबॉल हो खेळ केले कडेन आसा. कितें दिसता तुका ह्या खेळाचेर, फुटबॉलाचेर? सद्या कांय दिसना. ना न्यू भुरगे हितून येवपाक जाय न्हू आतां खेळपाक? तुका कितले वर्सां जालें फुटबॉल खेळूंक? कोणाक कोणाक खेळलो? ट्रॅक्स ऑफ नागवा खेळ्ळा प्रो लिगेत आनी फर्स्ट डिविजन सेकंड डिविजन खेळ्ळा. आतां कोणाक गार्डन एंजलाक खेळटलो आनी कोणाक सायन मारलो? अजून कोणाक सायन मारना खेळपाक. गार्डियन एंजलाक आसतो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत पावसाचो काळ अजून सोंपोंक ना. बिरेस्तारा खातीर येल्लो अलर्ट दिला. जाल्यार सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस पडटलो हवामान विभागान अदमास उक्तायला. हो अलर्ट 18 तारखेक सोंपता, पूण तरी जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. 23 तारखे मेरेन हळुवार पावस पडपाची शक्यताय आसा, जाका लागून मळबांत कुपां दाटतली. तापमानात थंडसाण जाणवतली. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. 18 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट. 23 सप्टेंबर मेरेन हलको पावस. मळबांत दाटतली कुपां. बिरेस्तारा धुके आनी दव. दनपरा पावसाची शिरशिरी. चडावात आनी उणें तापमान 29 ते 25 डिग्री सेल्सियस. पावसाक लागून तापमानात उणाव. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या अच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.